70च्या चडशा गावांनी अजून मोबाईल रेंजूच मेळना। मोबाईल रेंज नाशिल्ल्यान हे गाव जगाकडे संपर्क तुटिल्ल्या भशेनूच। एखाद्याचेर बरो वाईट प्रसंग आयलो जाल्यार इमर्जन्सीच्या वेळार तर सामकेच हाल। रेंज नाशिल्ल्यान 70चे लोकांक जंगली म्हूण तोमणे खावचे पडटात। सरकारान वा थळाव्या पंचायतीन तरी फुडें सरून टावर घालचे म्हूण सोनाळचो लोक मागता। म्हणजे आमचे सातेरी देऊळ आहा थंय आमकां तितक्या जाग्याचेर नेटवर्क मेळटा, मोबायल नेटवर्क आनी लँडलायन काय सारको बरोबर नासता। नेटवर्क आसा म्हटल्यार हांगा सगळे जाण हांगा येवन सर्च करून नेटवर्क कॉल करता। आमच्या सावड्डे पंचायतीक अजून पर्यंत खंयच्याच गांवांत नेटवर्क बरोबर मेळना। कसली एमर्जन्सी गजाल आसता जाल्यार कॉल करपाक हांगा आमचे एक स्पॉट आसा, थंय येवन नेटवर्कान येवन सोदून नेटवर्क सर्च करून मागीर कॉल करपाचो पडटा। म्हणजे कोणाक अर्जंट आसता कितें नेट आसता तांकां वाळपवचें पडटा। त्या कारणान आमच्या गांवांत खुबशा लोकांक त्रास जाता। तशेंच आमचे एक सावड्डे पंचायत आमच्या गांवांकूच एक प्रॉब्लम ना, ह्यो खुबशा गांवांक प्रॉब्लम आहा फूल आमच्या पंचायतीक। आमी ते म्हणले घराडे आसता, आमकां एक कोणी कॉल करपाक रातचो येता तेन्ना ते म्हणटा कितें रे तुका कॉल लागना मरे, स्विच ऑफ केलो हें केलें अशें उलयता लोक। पण कितें आसा आमकां सांगपाकय दिसता की आमकां नेटवर्क ना म्हणटा ते म्हणटा तुमी अजून जंगलीत उरल्या, जंगलान रावतात कितें अशे लोक आमकां खुबशे प्रश्न करता तेन्ना की आमकां मानसिक लागून वगैरे रावचें पडटा। एक त्या कारणान आमकां एक बारीकशी लत कशी एक जाता। रेंज नाशिल्ल्यान इमर्जन्सीत मात सामकेच हाल जातात। आता रेंज ना म्हटल्यार आता कोणाक कॉन्टॅक्ट जर करतलो कितें बरें वाट 108 फोन करतलो जाल्यार सद्या ना। एक गाडीकाराक पांया पडून आमकां वाळपवचें पडटा कित्याक रेंज ना न्हू। गांवचे कॉलेज हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांच्या हातात मोबायल मात उपेग ना। स्कुलान खूब प्रोजेक्ट बीन दिता पण आमकां हांगसर काय पळोवंक शकना, आमी फोन कोणाक करूं शकना। आनी सगळे लोक हे म्हणटा की आमकां तुमी जंगली हे ते आयकोंक मातशें बरें दिसना। हातीन मोबायल आसता पूण रेंज ना न्हू मेन म्हटल्यार, मागीर आमी कितें सर्चूय करूं शकना, कितें फायदोच जायना। मागीर मोबायल घेवन कसलो फायदो। ह्या गांवांत एक टावर जावंक जाय मेन म्हटल्यार। कितें कोणाक कितें मेल करतलो, कितें नोट्स घेतलो ऑनलायन धाडचेले, वॉट्सॅपार धाडचेले खंयचे आनी कितें अशें ते मेळना जप्प करून त्रास जाता। हो एकूच आमकां स्पॉट असो आहा की हांगासर मातसो नेटवर्क मेळटा। एक टावर जावचो खंयचो एक बरे कंपनीचो टावर जावचो जेणे करून आमकां हेल्प पडटलो। कांय भुरगे बऱ्या बऱ्या कंपन्यांनी मोठमोठ्या उद्द्यार काम करतात, तांकां कलिगांचे रानटी म्हूण टोमणे आयकुचे पडटात। जेन्ना की सगळे ग्रुपान खंय तरी आसता, आमी मॅनेजमेंट खंय तरी एकी कडेन बसलेले आसता आनी सगळे म्हणटा की तुका घरा कडेन रेंज मेळना, तुजो फोन लागना, तेन्ना खूब वायट दिसता की अजूनय खंय तरी खंय रे तुमी जंगलान रावता अशें म्हणटा। म्हळ्यार इतले सगळे की जेन्ना जग इतलें फुडें पावलेलें आसा तेन्ना सगळे असले सगळ्या फोरमान असले की जेन्ना गजाली आयकता की अजून तुमच्या गांवांत रेंज ना किंवा फोन लागना, नेटवर्क कनेक्टिविटी मेळना, जाल्यार खूब सामकें म्हणजे इन्सल्टींग फिलींग जाता की खंय आमी अजून खंय आसा, खंयच्या जगान आसा। सरकार जावं पंचायत कोणे तरी खंय फुडें सरून मोबायल टावर घालचो। कोणी तरी हांगा फुडाकार घेवन हांगा खंयचे तरी नेटवर्क कनेक्शनाक कोणी तरी प्रयत्न करचो, जे आज म्हणजे भुरगे त्याच कॉम्पिटिशन लेवलाचेर आसचे ज्या जाग्यार सगळें जग आसा। आनी सरकारा कडेन आमची हीच मागणी आहा की हांगा आमच्या पंचायतीक एक मदींच खंय तरी टावर जावन सगळ्यांक नेटवर्क मेळा सारको टावर जावपाक जाय। पण सावड्ड्या पंचायतींतले रे खंय जाय जाल्यार आमकां सगळ्यात गांवांक मेळटलो अशें दिसता। म्हाका दिसता एक पंचायत लेवलार आमचे एक सावड्ड्या सारके थंय जर एक टावर जायत जाल्यार आमचे 5-6 गांवांक रेंज मेळटली आनी लोकांचो बारीक बारीक प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो कशें दिसता। कित्याक वयचें राखचें ना की फोनार काम जाता न्ही। सावड्डे पंचायत फक्त सोनाळ होच भाग न्हू तर सावड्डे पंचायतीच्या सगळ्या गांवांनी अशी परिस्थिती आहे। आणि भुरगे जे आहात ते सगळे अशे तळमळटा रेंजी खातीर। एक तर पंचायत वाठारांत खंय तरी टावर जर जायत जाल्यार ह्या सगळ्या भुरग्यांचो रेंजीचो प्रश्न सुट्टलो आनी खऱ्या अर्थान आमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या डिजिटल इंडिया ह्या मोहिमेक आमी खंय तरी हातभार लायता अशें जातलें। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने। विजयाचो एनजीपीडीएचे वाटे घालपाचो प्लान बऱ्याच जाणांक खटकता। एनजीपीडीएचो अध्यक्ष धरून आप आनी आदलो आमदार मिकीकूय गजाल मानवल्ली ना। दोगांनी टीसीपी मंत्री विजयाची खरडपट्टी काडली। दोगांची पीडीएचे वाटे घालूंक हरकत। टीसीपी मंत्र्यान आपले ऑफिस पयली जाग्यार घालचे म्हूण आदलो गोवा सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर आपाचो फुडारी एल्विस उलयला। The town and country planning minister Vijay Sardesai has attacked his own head of department, chief town planner Puttu Raju, and also now there is a talk that more PDAs म्हणटा ते पिडा म्हणटाले एका टायमार, the more PDAs are being formed. The thought process is on. Where it comes to attacking his own director, my request to the town and country planning minister is very simple. He is the chairman of the planning board, town and country planning board. He is also the government under the business rules. He doesn't have to find
anybody as scapegoat, I will say. If Putturaju has done something wrong, you are in the authority to correct it, to set it right. When multiple power centers work on an officer, this is bound to happen. Now there are more powers that are working on Putturaju. If what Vijay Sardesai says is true, there are more than one power centers. These PDAs are nothing but a junction for corruption, and I have not said it. The current Chief Minister himself, when the Congress was in power, he had said that PDAs are nothing but money-making machines. मिकी पाशेकोनूय विजयाक वयर उस्तून उजरायलो. त्या काळात 2005 पासून गोंया ह्या राज्यमंत्री आहेत तेमी कितले लँड इकली गोंयची, त्या मंत्र्यांतून TCP मंत्र्यांतून कितू डील केले, कोणा बाट इकली ते त्या खबर आहा आनी गोंयचे पयशे खबर आहा. पूण त्या टायमार ताका दिसलें बाबा हो खातें बाबुशाक आशिल्लें, ते काळार इतलें जालें, ते खातें आतां आपल्याक आसा तूं हें तेंच खातें आजी ह्या आमदारान मागून घेतलां ते आयज तें चलता. आनी आयज तरी चीफ टावन प्लॅनराचेर तर कंप्लेन जाता, तेजेर तर ताका काडपाक तो चलता जाल्यार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो आयज विजय सरदेसाय आहा, म्हाका दिसता तो केपेबल ना हो डिपार्टमेंट चलोवपाक. आयज तो नॉर्थ गोवा तो PDA तो 2 भाग करूचो, हांवें गोंया आमच्या सावथाकूय 2 भाग करूं सोदतले. हांव म्हणटा तरी तो 2 भाग करतले सोंपें पड जाता. जाल्यार तुका हें पद आहा तें टावन टावन कंट्री प्लॅनिंग पद आहा तें तुका सांबाळपाक जायना, तेची 2 भाग करूया, नॉर्था एक दिवचे सावथा एक तें म्हाका दिसता सोंपें पड जातलें. NGPDAचे वाटे घालपाचो प्लॅन हालींच TCP मंत्री विजयान उलोवन दाखयल्लो. कांय भाग NGPDAत दवरून ताचे 2-3 वाटे करपाचो विचार चल्ला. ताळगांव वेगळे करून ताळगांव PDA गोवा फॉरवर्डाच्या बाबूश मोन्सेराताक दिवपाचें शिजता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी सावियो डायस. घेऊया एक ब्रेक.